यादनिका की ओकार देऊ कमी सोगली उभी राहून गायन करूया A8 पेज 4. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवो तुमचे सोवेही आसूं. इश्टानो, आयज जेन्ना आमी हांगासर ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्लीं आसतना बागयोंत आंतोनीक मान दिवंक आमचे उपकार घेवन आयल्यात, आमी आमचे दिनवास घेवन आयल्यात. एक उरता आसतना आख्खी विश्व पवित्र सभा आयज बागयोंत मारखू शिव वर्तमानकाराची परब समोर उमता. बागयोन गोरजेचो बागयोन ताणें शिव वर्तमान बरयलें, जेजू क्रिस्ताची बरी खबर बरयली आनी आयज देखून ती आमकां परगोड जाता. जायते पावटी आमकांय बी होच देवान उलो केल्लो आसा, ताची बरी खबर दुसऱ्यांक परगोटूं. पूण ह्या उल्याक जायते पावटी घोडी हांवें कान दिवंक ना जायत. म्हाका संदी मेळ्ळोली जेजूक परगोटूंक, जावं म्हज्या कोरण्यांनी, म्हजे वागणुकेन, म्हज्या उतरान, पूण हांवें ते संदेचो बरो फायदो घेवंक ना जायत. ह्या वेळार देवा लागीं बोगसणें मागुया आनी काल तिकायन म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोगूड अपराध. ह्या बसोत घेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
तुझ्यातून वैभव असो आम्ही तुका वाखाणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाची शेली तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे कित्याक होवी भाग्य सांगाती. देव बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो होवी एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया. हे मिसाचें इंतेसांव आपलो लोकनीक समोर उमथलो. फॅलिक्स आनी आगुस्ता सिल्वेरा भेटयता तांचे पासत मागुया. तांच्या काजारे जिविताचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची मागणी जावनी. आनी तेच भाशेन हांगासर आमी सगळीं आमच्योय गरजो घेवन आयल्यान. जावं कोण आपणाक बरी भलायकी मागता, कोण पिडयेंत आसात, कोण भुरग्याच्या देण्याक आशेता, नोकरी सोदता, जिविताचो सांगाती सोदता, वेगवेगळे प्रश्न घेवन आयल्यान. आमचे आनी दुसऱ्यांच्योय गरजो ह्या वेळार भाग्योन तांतुनीच्या हातान घालून देवाक आमी उबारुया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, उतरान परगटलोलें शुभ वर्तमान लेखणेन दाखोड करून भाग्योन मार्कून तुवें विचून काडलोय. ताचो संदेश सोत मानून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो विस्वाशीपणी पाटलाव करून आनी सासणीक जिविताक पावून आमकां आदार दी. आमच्या सोम्या जपता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. बागयोत पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानू खालतिकायेन एकामेकाची चाकरी करात, कित्याक देव गर्विश्टांक जोडटा आनी खालत्यांक आपलें बोळेपण दाखयता. देखून देवाच्या बोलिश्ट हाता खालती जायात आनी तो तुमकां फावो त्या वेळार वयर काडटलो. सगळे तुमचे आसके उस्के ताचेर घालात, कित्याक तो तुमचो सांबाळ कोत्ता. अल्पबोजनी जायात आनी जागृत रावात. देंवचार तुमचो दुस्मान गरज घालतल्या शिवां सारको. आपणाक कोणूय गिरासूंक मेळत गाय म्हूण पळोवन तुमचे भोंवतणी फिरता. बावाटांत थीर रावून ताचेर आड बोळ करात आनी संवसारांत शिंपडलोल्या तुमच्या भावा भयणींक तेंच भोगचें पडटा म्हूण उगडास दवरात. मातसो वगत कोश्ट दोग सोंसल्या उपरांत जाणें तुमकां जेजू क्रिस्ता सवें सासणाच्या वैभवाक आपयल्या. तो सगळे कृपेचो देव तुमकां नव्यान समाधान कोत्तलो आनी तुमकां थीर आनी गोट करून सांबाळटलो. ताका मोहिमा आनी पदवी सासणाच्या सासणाक आमेन. सिल्वान विस्वाशी भाव म्हूण हांव वळखतां. ताचे लागीं दिवन ही थोडीं उतरां तुमकां बरोवन धाडटा.
तुमकां धीर दिवंक आनी हेंच खरें देवाचें देणें म्हूण गोवाय दिवंक तें गोठ धरून रावात. तुमचे भाशेन विचून काडलोली बाबिलोनींत आसा ती पवित्र सभा तुमकां नमान कोत्ता. तसोच मार्कू म्हजो पूत प्रिती मोगाचो उमो दिवन एकामेकाक पाचारात. जेजू क्रिस्ता सवें आसलोल्या तुमकां सोमेस्तांक शांती. आमेन. देवाचें उतर हें. आमचो जाबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटल्या. सगळीं म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटल्यो. पिणकेचे पिणकेंत तुजें विस्वाशीपण परगडटलें. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणो. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोण करून दवरलाय. जाबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटल्या. मळब तुज्या ओचोऱ्यांचें किर्तन करता सर्वेस्परा. भक्तांची सभा तुजें विस्वाशीपण वाकाणटा. कुपां वय सर्वेस्परा सारको कोण आसत. देवाच्या पुता मोदें ताचे सारको कोण. जाबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटल्या. तुजें नांव घेवन मुरगोडटा ती पोज्जा बागी. तुज्या मुखामोळाच्या उजवाडांत ती चलतलीं सर्वेस्परा. दीसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोश. तुज्या प्रमाणीकपणांत आसतलें तांचें सूख. जाबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटल्या. शिवर्तमान आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, soy, soy. Soy, soy, sorvespora, soy, soy. आमी परगोडटाव तो खुसार खिलायलो क्रिस्त, तो देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, soy, soy. Soy, soy, sorvespora, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमची सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तीचें फॉर्मोण घेतलो. सोत मानतल्या बरोबर ह्यो कुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटलीं, 8व्यो भासो उलयतलीं, सोरोप दवरतलीं, आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरीं करतलीं. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो, आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शिव वर्तमान परगटलें. सोमी ताच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विस्मितां उदेशी ताचें उतर तिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. कोंकणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, जेन्ना पवित्र सभा खंयच्याय भाग्यवंताची परब समोरमता, पवित्र सभा भावार्थ्यांक एक संदी दिता ह्या भाग्यवंताचे जिविताचे नदर घालून ताचें जिवीत ओळखूंक. आनी आयज जेन्ना पवित्र सभा ह्या पास्कांच्या काळार ह्या भाग्यवंताची परब समोरमता, आमकांय संदी दिता भाग्यवंत मार्कू कोण तो ओळखून घेवंक. आमी घोडी जाणात आसतलीं मातशें कितें भाग्यवंत पावलून शिव वर्तमान बरयलें, पूण आतां आमी ताची ओळख घेवया. भाग्यवंत मार्कू कोण आसलो काय?
ताचें नांव कितें आसलें काय धर्मदूतांचो इतिहास 12वो 13वो आनी तेच भाशेन 15व्या वेस्वरांत आमकां मेळटा. ताचें नांव जुआंव मार्कू आसलें. जुआंव ताचें जुदेव नांव आनी मार्कू ताचें ग्रेक नांव. ताचो बापूय एरिस्टोपोलस तो मेलो तेन्ना ताची आवय मारिया विधवा जाली. पूण तिणें आपल्या जिवितांत जिवीत जिवोवचें सोडूंक ना. आतां आपूण कितें करतली? तिणें आपलेंच घर पयले क्रिस्ती सोबेक जेन्ना ती मेळटाली आपल्या घरांत मेळून जमात करूंक तिणें दिलें. उदार मनाची वस्तुरी. आनी त्याच पासत तिचे आवयक पयले क्रिस्तांवां मदें व्हड मान आसलो, कित्याक ती उदार आसली. खरेपणी जेजू क्रिस्ताची ती एक पाटलावदार आसली. आनी ह्याच पासत तिचोय गूण तिच्या ह्या पुताक गेलो जायत जुआंव मार्कू. ताचो सोयरो काजन बार्नाबास, होच तो बार्नाबास बागेवन पावलो सांगाता ताचे पयले मिशनरी यात्रेन गेलो सिप्रूस हांगासर वेगवेगळ्या गांवांनी धर्म परगटूंक. आनी ताचे सांगाता ह्या बार्नाबासान आपल्या काजनाक मार्कूकूय व्हेलो. पूण कितें जालें, मार्कूक बाड्या घरचो उगडास येतालो जायत, होम सीक जावंक लागलो आनी त्या पासत ताका वचोंशें दिसलें. आनी तो वचोंक सोदता म्हणून बार्नाबास आनी पावलो मदें मातशें वयर सकयल जालें आनी ताणें ताका धाडलो. पूण बागेवन पावलो उपरांत कोलोसेकारांक बरयल्ले चिटीन 4थ्या आवेसवरान 10वे वडीन तो म्हणटा मार्कू एक विस्वासी सांगाती. कित्याक पावलून पडयल्लें मार्कू कशे भाशेन धर्म परगडटा तो मौन काडीस थंयसर ताचें आसलें. जावं ताचीच बोणकोणीत आसतना सेवा केल्ली म्हणून पावलूक जाय तो मार्कूक उपकारी आसलो. मार्कून पावलो सांगाता वेळ सारतोच तो आतां पेद्रू सोरशी वेता. पेद्रू रोमांत आसलो थंयसर आनी रोमान तो धर्म परगडटालो. थंयसर पेद्रू सांगाता धर्म परगडण्याच्या वावरांत तो मिसोड जाता. कान दिवपी मनीस तो. जें कितें पेद्रू लोकांक धर्म परगडटालो, भावार्थाची खबर सांगतालो, बरी खबर सांगतालो, बागेवंत मार्कू ती नोंद करतालो, नोट करून दवरतालो. आनी शिकलोलो म्हणटूच जें कितें पेद्रू लोकांक सांगतालो तो ग्रेक आनी लातीन भाशेन बरयतालो. जें ग्रेक आनी लातीन भाशेचे क्रिस्तांवां जाणां तांकां उपकारतालें. आनी हे भाशेन तो आपले गूण देवान दिल्ले ते बेस बरे भाशेन वापरतालो. शेवटाक तो इजिप्टाचे अलेक्सांद्रिया हें शार, हें व्हडलें शार, नांव वस्तीचें शार आसलें थंयसर, तो पवित्र सभा स्थापता. आनी त्याच पासत तो त्या पवित्र सभेचो पयलो बिस्म जाता. न्हूच तो एके भाशेन धर्म परगडणेच्या वावरान मिसोड जाता, पूण पवित्र सभा बांदूंक आनी स्थापूंकूय तो वावुरता. ताचो व्हडांतलो व्हड योगदान म्हणल्यार बागेवंत मार्कूचो शुभ वर्तमान. कोणाचें? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी तो किरीत भाशेन हें शुभ वर्तमान जी विदेशी क्रिस्तांवां रोमा शारांत आसलीं तांकां म्हणून बरयता. तांकां दाखोवंक जेजू क्रिस्त कोण तो आनी हो कशें करता तो. देवाची मांडणी पळयात. देव जाणा आसलो म्हज्या पुताची कथा कोण तरी बरयतलो जाल्यार ताका अनुभव दिवंक जाय कोणाचो तरी. आनी ताका अनुभव मेळटा पवित्र सभेच्या 2 खोडेगांत खांब्याचो. तो म्हणल्यार बागेवन पावलो आनी बागेवन पेद्रू. चडसो बागेवन पेद्रूचें तो आयकता आनी सांगलां ते भाशेन तो नोंद करता. आनी हें जें कितें ताणें आयकल्लें तें बरे भाशेन जेजूची एक जिविताची कथा कशी तो घालता. आनी त्याच पासत ताणें बरयल्लें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान सगळ्यान पयलें आनी मोठवें. सादें तें, सारकें सादें, पूण सोबीत आनी सुंदर. तो हे शुभ वर्तमानांत दाखोवंक सोदता जेजू खरेपणी देवाचो पूत, ताचें देवपण, जो पूत आमचे पासत कश्टलो, मनीस जावन कश्टलो, तर तो सादर करूंक सोदता एके भाशेन लोकांक जीं वाचतलीं हें पवित्र पुस्तक, आयकतलीं हें शुभ वर्तमान, की जेजू खरेपणी देव आसलो आनी खरेपणी मनीस आसलो. आनी त्याच पासत तो ह्या चडशा शुभ वर्तमानान जेजूच्या प्रवचनाचेर लक्ष घालिना, पूण जेजूच्या कोरण्याचेर, जेजूच्या मिलाग्रींचेर, ओचोऱ्यांचेर लक्ष घालता. कित्याक ताच्यो मिलाग्री, ओचोऱ्यो दाखयता की खरेपणी जेजू देव म्हणून. आनी ह्याच पासत शेवट पयले सुवातेर जेजूनूच आमकां केला. आयचें शुभ वर्तमान ताच्याच
एके भाशेन ताणेंच बरयल्लें शिव वर्तमानांतलें जोरी तर हे शेवटाचो भाग म्हणटात मारकून बरोवंक ना जायत बिकॉज इट्स एन एब्राप्ट एंडींग तें ताचे बरयल्ले टॅक्निकाक लागोंक ना पूण तरी आसतना हांगासर ह्या शिव वर्तमानांत आमकां मेळटा जेजू 11 जाणांक दिश्टी पडटा आनी तांकां ही आज्ञा दिता वचात सगल्या संवसाराक बरी खबर पुरगटात आनी हांव तुमचे सांगाता आसतलो तो जी ओचोऱ्या विजमिता ते करतले तांचे सांगाता देव वावुरतलो ही आज्ञा जेजून दिल्ली आपल्या शिसांक आपल्या आपोसलांक आनी तांणीच ती उपरांत दुसऱ्यांक परगट केली आयचें पयलें वाचो भाग्यून पेद्रूय बी तेंच सांगता जे पवित्र सभेचे यांग तरणाटे नवे फुडारी आसले तांकां तो सांगता पळय हे जेजू क्रिस्ताची आज्ञा बरी खबर परगटूंक आमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा आनी किरीत भाशेन जेजूक परगटात जुंयसर जेजूक पिडापीड मेळटा ती आयज आमकांय बी आमच्या बावतिजमा उद्देशी देवान आपोणें दिल्लें आसा जेजूक परगटूंक जेजूची बरी खबर परगटूंक पूण कशी करतली आमी काय मार्कूच्या जिविताचेर नदर मारून आयज दर एक शिव वर्तमानाक एक कुणा दिल्ली आसा मार्कूची कुणा म्हळ्यार शिव कित्याक ताचें शिव वर्तमान सुरू जाता ह्या उतरांनी ओरोण्यान आड्डोतलो ताळो शिवा भाशेन आड्डोतलो ताळो ज्यो हांव बातिस्ताची खबर करता शिव म्हळ्यार काळजीदाराची कुणा आयज आमकांय बी जेजूची बरी खबर परगटूंक काळजीदार जावंक आपयल्यान काळजीदारपणान जेजूची बरी खबर न्हय भियोन भिरांतीन कोण कितें म्हणटलो कोण मारतलो ना काळजीदारपणान जेजूची बरी खबर परगटूंक पूण खंयसर पाप सायब फ्रांसीस 2017 वर्सा ह्याच दिसा भाग्यून मार्कूचे परबेन ताणें प्रवचन केलें आनी ताणें म्हणलें वी हॅव टू preach the good news where Jesus is persecuted. जेजू खंयसर पिडापीड दिता थंयसर आमी बरी खबर परगटूंक जाय आमी म्हणटली जेजू खंयसर पिडापीड मेळटा काय ओरिसा त्या गांवांनी आवय ते कर्नाटका मध्य प्रदेश त्या गांवांनी बरे क्रिस्तांवांक मारतात थंयसर वय थंयसर जायत पूण जेन्ना म्हज्या शेजाऱ्याक ती भुरग्यांक तांचो बापूय सोतायता थंयसर जेजू कोश्टवता पिडापीड जाता एके वस्तूर एक म्हज्या शेजानीक ताचो गोरकार सोतायता ताची भुरगीं सोतायता थंयसर जेजू कोश्टवता एक बापूय ताची भुरगीं ताची गोरकार भायर उडयता तांकां म्हज्या शेजाऱ्याक थंयसर जेजू कोश्टवता आनी हांवें पयले सुवातेर थंयसर जेजूक परगटूंक ना आवय कशे भाशेन परगटली ती बाबा सोयरी आमी कितें उतर घातल्या तीच आमचेर आड जातली आमकां कितें कितें म्हणटली हो तो कुरीस आनी हाकाच लागून गरजेचें तें म्हणल्यार काळजीदारपणान परगटूंक म्हज्यान ओगेच रावंक जाता ना म्हजें तोंड कित्याक वायट करपाचें त्या घरच्यांक आनी कित्याक सांगपाचें तांकां कश्ट न्ही त्या बाड्या दादल्याक ताची आख्खी फामिलीन भायर घालल्या आमी बाबा ओगी रावया आमी सांगचें न्हय नाजाल्यार तीच आमचेर कोंत्र जातलीं ओ ती भुरगीं बाड्या कोश्टता तांचो बापूय तांकां सोतायता हांव कांय म्हणचो ना ना ती आमची सोयरीं पडटात मातशें बरें जाता नाजाल्यार कितें सांगल्यार ना वाय देर इज बॅड हॅपनिंग कोणें तरी बरें म्हणलेलें आसा नॉट बिकॉज ऑफ द वायलन्स ऑफ द बॅड पीपल बट बिकॉज ऑफ द सायलन्स ऑफ द गूड पीपल आयज बरें तें सांगूंक आमी ओगी उरतात कित्याक आमचेर कितें आड जायत पर्यावरण पिडा जाता ना आमी ओगी रावया नाजाल्यार आमचेर कितें शेजाऱ्याक तांचेर पिडापीड जाता ना आमी कितें करुया आमी आबा आमचें जिवीत सांबाळुया ना बागेवन मारकून कितेंय जावं तें काळजीदारपणान जेजूक परगट केलो तो देव आनी तो मनीस म्हणून खंयसरूय जावं तें आयज आमकांय बी देव उलो मारता काळजीदारपणान जेजूक परगटून आमच्या नोगेर रावंक जाता घरांत रावन तेर्स 10-12 तेर्स करूंक जाता मीस करूंक जाता पूण जंयसर जेजूक कोश्टवता थंयसर म्हाका काळजीदारपण आसा काय बरी खबर परगटूंक सांगूंक ना हें तूं करता तें सारकें ना शेजारी शेजाऱ्याक सोदायता म्हाका काळजीदारपण आसा काय सांगो हें तूं करता तें सारकें न्ही हें रॉंग तूं ताका वायट करता हें वायट हें फोटिंगपण तुवें करचें न्हय आयज ओगेपणाक लागून जेजू कोश्टोत आसा जावं तो म्हज्या शेजाऱ्यांक म्हज्या सैमाक म्हज्या देसांत म्हज्या राज्यांत म्हाका तांक आसा काय ह्या जेजूक परगटूंक बरी खबर परगटूंक जंयसर जेजू कोश्टोता तो
जावं तो म्हज्या शेजाऱ्यांक म्हज्याच कुटुंबाक म्हाका तांक आसा म्हज्या बापाय म्हज्या सोयऱ्या म्हज्या आका ताका सांगू ना हें कितें करता तें सारकें ना म्हणून आयज देव म्हाका असलो शुभ वर्तमानकार जावंक आपयता. दुसरे सुवातेर मार्कून न्हयच फकत शुभ वर्तमान परगोटलें पूण ताणें पवित्र सभा बांदली. अलेक्झांद्रियान ताणें पवित्र सभा बांदली आनी न्हयच ती बेश्टी तो एकवट सांबाळलो ताणें पवित्र सभेक सांबाळली. आयज म्हजी फिरगोज आसा म्हजी समुदाय आसा म्हजो वाडो आसा म्हजो कुटुंब आसा हांव कितें करतां काय पवित्र सभा बांदूंक ओ म्हजीं उतरां जातात म्हज्यो कोरण्यो जातात फिरगोजेन पवित्र सभेन वाड्यान समुदायान फुटी घालपाचें. आयज जरी तर आमी पळोवंक गेल्यार आमचेच गोंयान देखून कितल्योच फिरगोजो आसात आनी दर एक फिरगोजेन डिविजनां आसात जावं कोण तरी फुटी घालता कितें कितें सांगून कितें कितें बरोवन जावं तें एकामेका मदें PPCचेर आड घालून आख्खी समुदाय पिड्यार करप ओ जे कोण पवित्र सभेचे फुडारी आसा तांची कितें आड बरोवन तांचें कितें आड जावन सगळे कडेन डिविजन आसा. एक एसोसिएशन दुसऱ्या एसोसिएशनाचेर कोंत्र डिविजनां जातात. जेन्ना हांव म्हजीं उतरां म्हजी कोरणी पवित्र सभेक एक करूंक वावुरता तेन्ना हांव जेजूक परगोडटां. हांव म्हणटलो हांव कांय करिना पूण हांव जंयसर फुटी पडटा थंयसर कांय करिना तेंवूय वायट म्हजें. आयज कितले फिरगोजेन समुदायान फुटी पडलेल्यो आसात एक कशी समुदाय जिवंक आगवड जाता कित्याक कोण ना कोण तरी एकामेकाचेर कोंत्र आनी थंयसर मागीर पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांक भावार्थ्या सांगाता वावरूंक आडकोड जाता आनी आमी सगळीं जाणां लिपोवपाची गोत न्ही पूण म्हज्यान हे मार्कूच्या जिविताचेर नदर घालून ताची प्रेरणा घेवन पवित्र सभा बांदून हाडटली मनशां जावंक जाता काय. ओय देवान आमकां तांक दिल्ली आसा सोंसणिकायेची जावन समजिकायेची जावन आमच्यान एक पवित्र सभा. सगल्यांक डिफरन्सीस आसतली दॅट शूड बी युनिटी इन डायवर्सिटी नॉट डिसयुनिटी इन डायवर्सिटी हें गरजेचें. आनी तिसरे सुवातेर बागयोंत मार्कून जेजूक परगोटलो आनी त्याच पासत आमी मार्कूचें शुभ वर्तमान म्हणिनात मार्कू पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान कित्याक ताचो हेतू जालो जेजू क्रिस्ताच्या जिविताची कथा सांगूंक न्हय म्हजी आपणाची मार्कूची चडशी आमकां खबर मेळना पूण ताणें बरयल्ली जेजूची चड मेळटा. हांव एक जेजू क्रिस्ताचो पाटलावदार कसो कोणाक परगोडटा काय जेजूक ओ म्हाका हांव ही खबर सांगता. ही एक ट्युशन टिचर तेणें आपलें ट्युशन भुरग्यांक शिकोवंक आदार दिवंक बरें कूड बांदलां आनी त्या कुडान जायतें देवाचें कितें आसा. पयले सुवातेर त्या कुडान आल्तार तेणें दवरला. आल्तार दवरला तो बरो आसा. देराचेर जावं दुसरे कडेन जावं जेजू क्रिस्ताची चित्रां कांतयल्यांत काव केल्लीं आसात. आनी हांवें विचारलें कित्याक इतलें जेजू क्रिस्ताचें कित्याक फादर देवान हो म्हाका गूण दिला हांवें ताका परगोटूंक जाय. ही ट्युशन टिचरीन म्हणोंक जातालें हांगासर दुसऱ्या वेगवेगळ्या धर्माची भुरगीं येतात कित्याक हो आल्तार घालूंक कित्याक जेजूची क्रिस्ताचें चीत घालूंक ना पूण हो म्हजो सोमी ताणें म्हाका एक गूण दिल्यात हांव ताका परगोडटां. न्हय कन्वर्ट करूंक पूण परगोडटां हो म्हजो सोमी म्हणून. काय बरी देख शाबासकी. जायत्यो ट्युशन टिचरी आसात एक पावटी आमकां दोतोनीच्या वावरान देखून त्रास पडटा. क्रिस्तांव ट्युशन टिचरू भुरग्यांक धाडिनात दोतोनीक कित्याक त्या दिसा क्लासी दवरता. एक क्रिस्तांव ट्युशन टिचरींग करूंक जाता काय. भुरग्यांक दोतोन गरजेची दोतोनीक वचूं नाका ट्युशनाक यात नाजाल्यार पळयात तुमी कसली देख काय. हांव म्हज्या वावरांतल्यान कोणाक परगोडटा काय जेजू म्हाका तांक आसा काय थंयसर म्हज्या वावरा जाग्यार जेजू क्रिस्ताचें चित्र घालूं जेजू क्रिस्ताक मान दिवंक ओ भियेता काय आवय ती कितें म्हणटली ती येवची ना म्हाका धंदो जावचो ना. एक पावटी सांताक्रुसाची कूर देखून करूंक म्हाका आडकूड जाता. आवय दुसरो कितें म्हणटलो काय हांव भियेता काय जेजूक परगोटूंक म्हज्या वावरांत ओ हांव म्हाका परगोटूंक सोदतां चड म्हजें जेजूक फाटीं दवरया लिपोवन परगोडटा हांव पूण हांव म्हाका चड परगोडटां जाल्यार हांव दोर परगोडणेच्या वावरांत जाय तो फाटीं आसा. हांव पयलो म्हाकाच सांगता जावं ते म्हज्या वावरांत जे गूण म्हाका दिल्यात ते देवान दिल्यात आनी ते दिल्यात ताका परगोटूंक बिये नासतना परगोटूंक न्हय कन्वर्ट करूंक लोकांक पूण ही जेजू क्रिस्ताची बरी खबर सगल्यांक परगोटूंक
जावं म्हज्या वावरा जाग्यार म्हजे फॅमिलीन हांव भोंवता थंयसर वेता थंयसर आनी हातूंतल्यान हांव ल्हान ल्हान वस्तूंनी शुभ वर्तमानकार जातलो जे भाशेन बागयोन मार्क जालो ह्या शुभ वर्तमानकाराची आमी परब सुरमतना आमच्याय जिवितान ल्हान ल्हान वस्तूंनी जेजूक परगटूंक बरी खबर परगटूंक दोर एकल्याक करपा मागया सगळीं उबी रावया ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया आमच्या दोरबीक फुडाऱ्यांनी जेजूक आपल्या जिवितान पयलो खोलायेन अनुभवूंक आनी होच अनुभवलेलो जेजू दुसऱ्यांक दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया सगळ्या क्रिस्ती भावा भयणांनी नोयच फकत जेजूक आपल्या वंठांनी गोवाय दिवंक पूण ताच्यो आज्ञा पाळून आपल्या बऱ्या जिवितांतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया आयज फेलिक्स आनी आगुस्ता सिल्वेरा आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात तर तांचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर बागयोन तांतोनीचे विनवणेन बापान आपलो शुभ आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण त्याच बापा लागीं मागुया दयाळ बापा कालतिकान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया C14 पेज 34 सगळीं उबी रावया म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या आदरणे बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आत्मे पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा तुवें मोहिमेवन केल्ल्या बागयोन मार्कुची परब समोरंभून तुका वाखाणूंक हो दिनवासनेचो योद्ध आमी भेटयता आख्या संवसारांत दर एका देसान आडकोड नासतना शुभ वर्तमान पोरगोट जावं आनी सगळ्या पोरजां मदें खरो भावार्थ नोंद हें आमी मागता जबुदा जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं आमची काड जावं बारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया
सर्वेस्परा पवित बापा सूर पदवीदार आनी सासनाच्या हा देवा सूर काळी आनी सुरवदाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फाहिंद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी स्वर्गीची शिकोण सगळ्या मनशांक परगोट करच्या तुवें ती धर्मदुताचे बुन्यादी तीर आनी गोड बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी स्वर्गीच्या दोलबारा सांगाती संतोसान तुजी स्तुती ही गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो आपलीच कुशीन खोस्ट मरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त गियात आनी खाय ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें रोगोत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात सगळीं उबी रावया भावार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझे मरण आमी समोरता सोम्या जेजू तुझे पुनर्जीवन परगटा सोम्या जेजू तुझ्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुवर्ण खावस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची गुण आरोग्य शेवतले आमी आसुमेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेन बापा फिलिप नेरे आमचे गोंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड
पूण ओचोनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांचे पुरजोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर आमा सुमेस्तांची हांगासर एकठांय जाल्ले आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समरोपतात कोण पिणयेंत आसात कोण नोकरी सोदतात भुरग्याचे देण्याक आशेतात जिविताचो सांगाती सोदतात वेगवेगळे प्रश्न घेवन आयिल्ले आसात तांची दया कर म्हण मागता आंकवार मेरी देवाची माय सांगाती बागेवन दौरमता बागेवन मार्कू बागेवन आंतून आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहीम मागोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन हात जोडून दी धरून म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोसके आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता तर आमकां जीवदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाळताचे दिश्ट घाल आनी कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जेदाय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सुम्या शांती सुद्दां खाल तुमची सव्या आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती शेळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुबागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आमी क्रिस्ताची कूड शो मेरेन सगल्यो उबी रावतल्यो कोणाच्यान जायना तांच्यान बसूं येता Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. जेजूक आमच्या काळजांचे अंक वेताना आमी गायन घेवया D43 पेज 71 sorvonara
प्रार्थुया. बापा जेजूचे कुडीन आनी रोगतान ह्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय. हो जेजूस तुजो खरो पूत म्हूण बागेवन मारकून आमकां दाखोवन दिलें. ताणें आमकां शिकयल्ल्या भावार्थान तीर रावूंक तोंडान आनी लेखणेन तो भावार्थ पोरगोटूं आनी आमचे दिसपट्टे जिणेन त्या भावार्थाक साक्षी दिवं ह्या तुज्या सुर्गीच्या पोसणान आमकां गोठाय मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. गेल्या मंगळारा दीस तुमचें धर्मदान जालां. 50,300 रुपया ह्या तुमच्या उदारपणाचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. सर्वेस्पूर तुमची सोवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्योंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्योंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतीपणी मागता. नोमान तुका भाग्योंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोरमदुता. खोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मूळ. बोर म्हजें मौन जाणवाय. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुन्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. ह्या देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओडकून घेता आनी म्हजें कोणती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भोगसण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. भाग्योंत हातून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हज्या उस्क्या आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आखांत पडे. तुजे विंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग.
उत्सुऱ्यांच्या बागेवन तातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय तर तुजे पदवीदार मजुतीन एकाल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनंतीन जेजू सारकेले बोरे गवंडी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कोर आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243. Duša